प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 19वा विसवोर, वोड 31 ते 36 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 19 verses 31 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो एरेचो दीस आसलो आनी खेरी दोबाज्याचो साबात लागीं पावलोलो. साबाता दिसा कुडी क्रुसार उरोंक तांकां नाका आसलें देखून तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कोडे मागले. सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर क्रुसार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळयोवन तांणी ताचे पांय मोडले ना. पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवली. जाणें ह्या खाशा पडलेले ताणेंच तुमी भावार धरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी आपूण सोत पळयता म्हूण तो जाण. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे खातीर ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, तांणी आसपास विधलेल्या तीच पळयतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भशेन एक सैनीक येता आनी जेजूची कूड जी मेलेली आसली त्या कुडीक तो खुरीस तो जेजूची कूड लासता. भाव भयणीनो, कितें कोत्ता तो? जेजू आतां मेलोलो आसलो आनी जेजू आतां खुर्सार उमकोतालो. म्हणटच जेन्ना जेजू मेलोलो आसलो, मोरचे आदीं ह्या सैनिकान जरूर पळयल्लें कशे भाशेन जेजू मेलो, कशे भाशेन काळोख जाल्लो जेन्ना जेजू मेल्लो तो, कशे भाशेन जेजून कसलेंच पातक करूंक नासलें, कशे भाशेन जेजून दुसऱ्यांक कांयच वायट करूंक ना, कसलेंच वायट उतर उलोवंक ना. ताणें खुर्सार मोडलें, बापा तांकां बोगस, कित्याक ते नको ते कितें करतात ते. आपली आवयक जुवां कडेन दिल्ली, जुवांक आपली मोरयेक दिल्ली. तेजे उपरांत ताणें खूब वस्तू मोडलेल्यो आनी सदांच जेजून मोगान आपलो खुरीस उखल्लो आनी खुर्सार मेलो. आनी ह्या सैनिकान आनी ज्या लोक थंयसर आसलो हें सगळें पळयलें. तरी सुद्दां भाव भयणीनो, ही जेजू मेलोलो पर्यंत आसलो तो खुर्सार, वो सैनीक कितें करता? सैनीक येता आनी खुर्सार उमकेलेल्या जेजूक ताजो बालो घेवन जेजूक तोपता. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजूच्या कुडींतलें रगत आनी उदक सुट्टा. पूण ही वस्त आमी उलोवपाक आयज नियाळ करची ना. भाव भयणीनो, खुर्सार जेजून कितें केल्लें तें सगल्या लोकांनी पडलें. जेजून इतले दुखेन तो खुरीस उखल्लो आनी ताणें आपलो प्राण सोडलेलो. आख्ख्या मनशा कुडाक जें आमकां फावो जावंक जायल्लें तें तो भोगलोलो. तो आपल्या बापाशी दोशी जालो आमच्या पातकांक लागून. आनी भाव भयणीनो, हें सगळें पळोवन त्या सैनिकाक कितें म्हणटात ते भाशेन ताका कशे भाशेन गोठाय आसली जेजूचे कुडीन तो बालो तोपपाक. आनी भाव भयणीनो, ताणें सगळें पळोवन हें केल्लें जाल्यार हाका म्हणटात, ह्या मनशाक म्हणटात की ताची तकली चलना. आतां ह्या मनशाक जें सगलो देवाचो मोग ताणें पळयला कसो केला तो, हें सगळें पळोवन तो केन्नाच कोणाक वायट करचो ना. तो देवाक नमस्कार करतलो. तो जेजूची कुडीक पळोवन आपल्या पातकांचे भोगसणें मागूंक पावतलो आसलो. पूण भाव भयणीनो, कितें घडलें? ह्या सैनिकान एक भालो घेवन जेजूच्या मेलेल्या कुडीक ताणें तो भालो तोपलो. आनी भाव भयणीनो, हेंच घडटा आयज. जेन्ना आमकां कळोन येयला देवान आमचो इतलो मोग केला. आमी जाणो की जेजू 2000 वर्सी खुर्सार येयलो, ताणें आपलो प्राण सोडलो, ताणें आपलें रगत वारोयलें
आनी तो आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक गेलो, कित्याक तो पुनर्जीवन जालो. भाव भयणीनो, आमी ही सगळी खबर आयकून देवान आमचो इतलो मोग केलो, जेजून आमचो इतलो मोग केला, आमी खरेपणी देवाक मान दिता काय? खरेपणी आमी ताचें उतर पाळटा काय? खरेपणी आमी भावार्थी जाल्यार देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिला. पवित्र आत्म्या उदेशीर ताणें आमचे भितर आपलो शीमेर नासलेलो मोग ओतयला. आनी खरेपणी ताणें आमचे भितर शीमेर नासलेलो मोग ओतयला. आमी देवाक मान दिता काय? खरेपणी ताचें उतर पाळटा काय? कित्याक भाव भयणीनो, आमचें तारण खरेपणी जालां जाल्यार आमी जेजूच्या आमोलीक रोगतान आमी धुवन जेजून आमकां धुवन काडल्यान, आमची सगळीं पातकां आमकां नितळ केल्यान, आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमकां आपलें उतर शिकयता. पयली गोश्ट म्हणल्यार तो आपलो शीमेर नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयता. कित्याक फकत पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान आतां देवाचो शीमेर नासलो मोग अनुभवूंक जाता. जेन्ना आमचे भितर देवाचो शीमेर नासलो मोग आमी ताणें ओतयला, आमी अनुभवला, त्या मोगा वरवीं आतां आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता. म्हणून देवाचो मोग करूंक जाय जाल्यार आमी कशे भाशेन करूंक जाता? जेजून आमकां सांगलां जुवाचो 14:23 म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाळटल्यात, तुमी म्हजें उतर करतल्यात. तर आयज भाव भयणीनो, खरेपणी आमी देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार, खरेपणी आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा जाल्यार, आमचें तारण जालां जाल्यार, आमी एक दीस स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं जाल्यार आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी, आमकां जाय देवाच्या उतरान रिगून रावपाक आनी तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळूंक. तर आयज खेरीत भाशेन आयज त्या सैनिका भाशेन आमी ह्या जेजूक आमी भाल्यान तोपूंक तयार सोदून कसलोच फायदो जावचो ना. पूण आमकां जाय ताचें उतर पाळूंक, ताणें आमकां कितें सांगलें तें करूंक आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.